ना उठ चलो चल चल चल. हाय ग्रेस फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा तुमी सगळी बरी आहे म्हण. सो आयज मुगे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. सो आतां रेडी जाता, मुगे आख्खो रुटीन दाखयता तुमकां. ओके, सो फर्स्ट हांव ब्रश घेतलें. ही टूथब्रश मुगे फेवरेट युनिकॉर्न. न्हिदत म्हाका सारकी 6:15 जाले. लाडा वचपाचें ब्रेड घेवपाक, बट जालें. ऑल्सो दादा गुड मॉर्निंग केशव सगळे. तो आतां वयता बर्गर ब्रेड हाडपाक, हॉट डॉग ब्रेड हाडूंक. सो आयज मुगे टिफिनार स्पेशल कितें सांगू तुमकां. आयज स्पेशल आहा कितें. मॉर्निंग फ्रेंड्स, केशव आहे सगळी. समजता सगळी बरी आहे मग. आतां उठवला आनी जागी हांव टिफीन रेडी करतालो. सो आज हांवें ताका होममेड चिकन बर्गर करता. ओके, बीन्स घेयल्ले आनी हांवें मॅरिनेशन केलां, दाखयता तुमकां. सो हांवें चिकन बीन्स घेयला, सॉल्ट, पेपर, 1 एग, थोडे कॉर्नफ्लावर घायला. ओके, अनियन घायला आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला. ओके, बरें मिक्स केलां आनी मॅरिनेशन करून दवरलां मातशें वगत. आतां हांव तेंची पॅटी करतलो, ब्रेड क्रम्स लायतलो आनी बटरान फ्राय करतलो. ओके, दाखयता तुमकां. सो पॅन हीट करता, बरें मिक्स केलां तें. एक्चुअली हांव चड व्हड करूं वचना, कित्याक तेगे फकत धाकटो बन आहा तो बर्गर बन धाकटो आहा. सो हांव तेका धाकटो करतलो. सलाड बर्गर करता, तोय बी ब्लॉगिंग करता. पॅटी हे मातशें फ्लेमा भायर दवरता, नाल्यार बटर रोखडो बंद जाता. पॅटी फ्राय करता, मातशें हाय केला टेम्परेचर. युजली चिकन मीन्स न्हू तें रोखडें कूक जाता कंपेर्ड टू बीफ. चड कांय सिजनींग घायना, हें बेश्टें बेजीक सिजनींग घायलां, कित्याक तेका चड स्पायसी लायक जायना. हें तेगेलें बर्गर बन. एक 10 to 15 मिनट्स लागतले कूक जावपाक. ब्रेड कट करता, थोडे ऑनियन्स हिंगा घालता कॅरमलायज जावपाक, मागीर ते बर्गराक घालपाक. ते ऑनियन्स कॅरमलायज जाल म्हणटरी न्हू बरें लागताय बर्गराक. ते नाल्यार विथ बटर. organic tomato ketchup,
जालो बर्गर, चिकन बर्गर नायरा केलो. चीज घालपा विसरलो. चीज घेवपाची. आनी तेचे वयल्या घालपाची. सो आतां जालो नायरा गेलो चिकन बर्गर रेडी. सो फ्रेंड्स टिफिन बर्गर होता ओके आणि होममेड बर्गर. सो आता सेकंड ब्रेक टिफिन रेडी करता. फ्रूट लॉप्स. Santa nesse nunca sumaca चार कित कोण त्यांचे. सो get before look say असेच होतं व्लॉग आम्ही. आणि याचा ब्रेकफास्ट करता मँगो जॅम ब्रेड आणि दूध. नारंगी जॅम गावात केलाय हाय सही हातात. सो आता हातात हे थोडं लूज करता. लूज केलंय बेगीन हात कॅस करपाक. मम्मा होंगा म्हाका खात हय दाडान म्हाका बर्गर गायला. बर्गर आनी साखर ब्रेकाचें तें सगळें बर्गर त्या पॅटी तेका भितर पॅटी आहा भासाचेर म्हाका कळ्ळो तो बर्गर सॉरी बेस्ट लागता. म्हाका बरी थोडी आहा ते तकली उसळटा हे अशें न्हिदतलें. गुड मॉर्निंग. चल चल बेगीन बेगीन. टिफिना कितें घालता सांग ना. टिफिना तेका हांवें बर्गर केलो तेका हांवें. चिकन, चीज, टमॅटो केचप. टोमॅटो घालते ना टमॅटो नो सॉरी टमॅटो केचप आनी आनियन घालून बरें बर्गर ब्रेडाक घालून मागीर चीज घायल्या पॅटी वयल्या जाता तेन्नाच मेल्ट जावपाक. आनी कितें वयलें गो तें मीठ स्नॅकाक. मीठ स्नॅकाक ब्रेक आसता तुगे सेकंड ब्रेकाक. सो सेकंड ब्रेकाक हे वयलें फ्रूट लॉप्स आणि ते कितें मॉन्स्टर कुकी चलते. मॉन्स्टर कुकीज ते मॉन्स्टर एश कोन व्हड कुकीज आसता हेचे ते सगळे धाकटे कुकीज चोको कुकीज न्हू ते. जेम्सा बी येता येता. चल आतां रेडी जाता बेगीन आनी मागीर मेळया मुगो. हय केस हुस्को केला चल होगो जाता न्हू चल. कितू टायम जाला 10 मिनटां तुका चल बेगीन दूद पी. 6:49. हय चल 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 फास्ट. सो फ्रेंड्स हेचे मामान म्हाका 2 हात गायले म्हाका रेडी केला ओके. सो म्हणजे पळय आतां म्हणजे स्कीन केअर करता. जे बेबी डव लोशन तें मॉइश्चरायझर तो इंगला म्हाका लावपा पडटा कित्याक इंगा न्हू सारकी हॉरेशें सारकें बर्न जाता स्कीन. सो हांव येलें एश को करता तें वायट जायना जाल्यार एश कोन्न. ओके गाडी आसा आतां बेगीन कर. मियाव जाल मुगो तूं कॅट जाल मुगो. चल पळेच मुगे वेजरीन पळे आतां इसको मॉइश्चरायज करतलें. चय अनायरा रेडी. हय केस बी वयले न्हू रे हाती योदून. हय चल पावडरले. किती वेसलीन झाला. बरो कोले आवंटा.
झालं राहिला करेश को बरें हें जावपा जाय तें ना लिप्स फुट्टाय मागीर चल रोजार कर जॉइन हँड्स आनी चोय अनायरा प्रेयर कोता झालं गुड गर्ल चल रेडी मरे तू वेकेशन कोन स्कूल आनी आजचो ताका धाडा पावयता आयज स्कूल एकदा बसीन येताले मामा आयु गे रिएक्शन काढा के आयु सोदतो तुका फोन एश करून गे ओके सोदताले घटना बरे बॅग दाखय मरे तेगेले न्यू बॅग दादा दाखवले आमचे न्यू बॅग तेगेले म्हाका एडू माशून दिलाले हय आमचे सदा तुमचं इथे असता सदा एल्सा घेता एल्सा फेवरेट तेगेले ना रे हय आणि स्टिची बी दादा मातशें दोरे हें कोता तेचे सारको लूज हा हय अशें 7 जाता थिंगा मरे 5 तितू बेगीन वता तेका 7:30 स्टार्ट ना सारकी कोर रावतो दादा रावतो 15 दादा मिनिट्स आनी कोर ओके मागीर तेका सारक पावया क्लासी पावया ओके टिफिन हाके फिनिश कर ओके हय सो ओके हा बरें दिसता स्टडी बाय बरो कोन ओके हय नुस्तें कोनाका आयु गे व्हिडिओ काढ कित कोत्ता ओके काटोले बाय बाय बरो कोन दिसा बरी कोन कर चल बरें कोन न्हू बाय बाय लव यू लव यू आयु आय लव यू म्हणून सांग ओके बरो कोण टिफिन फिनिश कर आनी बस सारकी चोय म्हणजे बसीर येत बाय आणि आतां मेयलें सकल इसला आसपा तो लायट आसता सदां सन माताचो थिंग सना वता आतां ताका लागो लायट मात मुगे कोणाचे सो दाडा हॅलो आयु गे मॉचिंग हाय गाडी कित्याक ते मॉच काडपा सोदिता खंय वयताय थिंगा कित्याक हांवें गरमी जात न्हू इची फील जाता ताका चोय मुगे बस तुका हांव नको दिश्टी पट जाले गेली आ गेली वायट कलर बस मुगे येत तर बसीन येता दाडा मुगे चिक्स रेड हाय पिंक आहे पिंक कित्याक जालें मुगे चिक्स आतां कितें रे वता हांव ये वता सो आतां वयताय मुगे फ्रेंड्सूय बी चोयताय विडियोज ओके बट लँग्वेज कळना ओके ती म्हणटा सगळी मल्याळम न्हू सगळी मल्याळम न्हू ओदोत जा दुबयची तेश कोन हांव दुबय सांगेले हां दुबय सांगेले ओय ओदोत जा दुबयची ओय अरे दुबयचेच पण आहे रे ओय आय सो मुगे एक फ्रेंड न्हू ते मुगेले एक्चुअली ओके ते दुबय जालोले दुबय जालोले हांव केरला येले ते पण इंडियन मुगो ते इंडियन ते बट केरला जालो ते दुबय जालो ते पाऊस पड मुगो राती कडेचोय ओय केन्ना पावस पडटा आनी केन्ना हें जाता बरो पडाचे आयज मुगे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वेकेशन ओके वर वेकेशन मारता रे व्हडलें बट ते शॉर्ट वेकेशन रे आमकां हॉलिडे शॉर्ट वेकेशनाक गेलो रे आमी हय शॉर्ट वेकेशनाक गेल्ले बट चड दीस जालो स्कूल चयल्यार स्कूल चोय आतां चड दीस जाले मुगे फ्रेंड्स चोयतली मुगे ग्रूप चोयतलो ओके तुगे ग्रुपा नांव सांग मुगो हांवें सांगलो तांकां तुमकां खबर हा मुगे ग्रुपा नांव फ्रेंडशीप ग्रूप तेच पेपर तेका सांडवला न्यू पेपर करपा जायो नाका बूक सांडवलो तेजो हांवें मुगे हितून घायलोलो कितें फ्रेंडशीप पर्सा तितून ना आतां हांव नको खंय गेलो तो फ्रेंडशिप बस आनी हात कोड ओय आमगे पेपर जाय नांव हाय न्हू नांव कितें कर ओय न्हू केन्ना हेटाय तेन्ना नांव म्हूण हांव न्हू दुसरे लिडर हा बसीन यो येत ते जाणा सायना ड्रायव्हरा
वाय हांव कितें सांगपा वयता रे फ्रेंड्सांक ये फ्रेंडशिप ग्रुप खबर सर ते तेजी हांव कितें तरी सांगपा आला तेंकां रो कितें म्हणटा रे हांव आनी फ्रेंड्स तुम चोयलें आसतलें ओके मुगे फ्रेंड्स मुगे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल व्लॉगां ओके सो तेदा तुम चोयलें आसतलें मुगे फ्रेंड्स व्लॉगां येता ती बट ती देवा शाय ती लजताली येवपा दाडा आनी ताका सांगलें दाडा उलोयता तेंकोडे अरे ती सांगताय सबटायटल्स घाल म्हणून सबटायटल्स कित्याक तेंकां आमगे कोंकणी कोणा न्हू सो तेका लागून बरें नंबर हाय स्कूल चोड पयस सो फ्रेंड्स आय एम पावली स्कूल ओके स्कूल म्हणटा स्कूल ओके आय एम स्कूल पावली हॅपी ना ग स्कूल चड न्हू लय मिस कोता हांव लय आलो जाल्यार म्हाका हॅपी आलो लय बरें हॅट न्हू हांव ओके गुड पावली जायत गाडी दिश्टी पडटा अशी म्हाका तुगे बस नव्हती ती मुगे बस खंय गेले अनु तू लोटा आनी हेचोय अलिया तेगे दीदी कार्ड कोता न्हू रे वाव नाइस फ्लावर yes this is green color you miss anu re babu say didi miss you I miss you Anu love you too miss kote didi na re ase color kota are kit kota asti asti didi like zatale na re flower amar flower baby flower oy bito mal bolo shokala mat कित केल रे ओके आस्ते आस्ते कर गिफ्ट किशू आनो किशू गिफ्ट अरे स्पेशल जेवण एशलीन रांदिला एक करी केल्या सॉसेजीस अवीस आणि फिश फ्राय किंग फिश फ्राय आणि ओचोय राईस हाय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वयता नायरागे स्कुलां वयता कित्याक जायत तेंपान त्यात बस इसरोले बसी नंबर इसरोले कित्याक जायत बस आसताय न्हू सो बस इसरोले आनी सो तेका लागून मातशें हांव गायड करपा वयता कित्याक ते थिंगा उरत जाल्यार मागीर आमी हुस्क्यार रावतली न्हू तेका लागून एक बसीचे घाता आनी हांव मागीर पोतूं येता हाट बसी हाट येता ओके तुमगे अशें सगळी जेयली आयली सॉलिड वत माता सारकें 42 डिग्री सेल्सियस सारकी ऊब बॉनेटाचेर तांत उडयले जाल्यार तांत फ्राय जातालें ट्रॅफिकूय चड आहा आज विकेंड्स मातशें उणें आसता ट्रॅफिक बट आतां वीकडे न्हू सगळे आतां ऑफिसांत वयताय जेवपा वयताय घरा कडेन हो टायम तेंप रावचो नायरा कितें दीस वता कोणा खबर फर्स्ट डे न्हू तेगेलो स्कुलाचो कोपाप जाल्यार पुरो 2 म्हयने रेस्ट केलो न्हू ताणें सारके 2 म्हयने सो कितें जाता तेचोय आज सांगता ते म्हाका स्कुलाक कॅश केल्ले आनी तेगे आज हेंय आहली पोयम कॉम्पिटिशन आहलें सो पोयम कॅश केलें म्हूण कोणा खबर विचारपा पडलें पोयम बरें केल्या पुरो ताणें मुको विचारता आज दाडा आपण फर्स्ट प्लेस घेतो काय ही हांवें म्हणलें वय म्हणें बरें कर म्हळें ना तूं कितें दिसत काय ही हांवें म्हणलें तूं शुअरली कोतो म्हूण सांगिल्लें बरें सो मातशें मोटिवेशन दिलें तेका हांवें उजवत आसो आतां चोया कितें म्हण तें कशें केलें तें सांगतलें आतां ओके चल मेळटा मागीर तुमकां ओके सो हांव पावलां आतां स्कुलाक पावला तेगेलें अजून टायम जालो ना थोडो टायम उरला पार्किंग करून फूल आहा पार्किंग सारकें
आत्ता ते गायला बसी घ्यायला लूट सारखी चड लूट भुरग्यां गेली आतां सुटोल तें ओके मुजे बार हाडपाक वतालें हांवें म्हळें ना तूं पयलीं बसीक कित्याक हालो मागीर हांव कामां आसतलो न्हू सो हांवें म्हळें तूं आतां वचोन बस चोयता बारा गेला आनी मागीर बस चोयली नंबर चोयलो मुजे कडेन रावता तें सगळें चोयलें तें गायला बसी आनी हांव भायर सरलो आतां हांव रावतलो तेका आमगे फ्लॅटा कडेन ओके आतां बस आय थिंक आनी एक 10 मिनटान भायर सरतली दुसऱ्या भुरग्यां रावता आनी एक पाट पावल म्हणटरी मागीर दाखय तुमकां अनायरा आतां सारकी बोवाळ आहली ताका लागून हांवें म्हळें हांवें रिकॉर्ड केलें ना कांय ती भुरगीं आहली न्हू सो बरें जायना जालें ताका लागून ओके तुमकां दाखयता मागीर एक पाट तें घर पावल म्हणटरी ओके सी यू हें चोय अनायरा येयलें केश केल रे स्कूल बर केला कॉम्पिटिशन जाला कितें आणि कितें भुरगी म्हणटा काय बर केलें कितें म्हणटा रे तूं कितें दिसता आतां खूंच प्लेस मेळटा म्हणून फर्स्ट और सेकंड भितर सेकंडान मेळ्ळा फर्स्ट मेळटा तुका हेंच कितें रे आयु गेले ओके बरें गेलें स्कूल टिचर कितें म्हणटाली टिचर कितें म्हणटाली लेसन दिलें जायती होमवर्क दिला अनायरान हें बरें केलें न्हू पोयम बरी मोडी ही न्हू आतां तेका लागो तेका हांव स्टोरी तेका आतां हांव कितें दितलो ओके शॉपाचेर सो अरे आनी बरें गेलें मरे तुगेलें थंय गेल तें टॉबलर गेल्या बट आयु भी गया ते तें गेल गो ऑलरेडी गेलें ते क्या गेला थंय अनायरान केलें शॉपिंग ओके चॉकलेट गेले आणि किंडर गेला सोदता मुगो तें तुका मामान व्हिडिओ काढा हय मामान काडा ओके आतां पिझ्झा कोता तें आयपॅडाचेर कोण आलू पिझ्झा कोताले पिझ्झा कोताले आयपॅडार एकल्याक केलें तें आज हेल्प केलें ना तेका हांवें टायर्ड जाला गो तो आज पीरियड ना आज स्पेशल जेवण तुका न्हू कितने साल कितने साल तू चोय सांगप ना म्हाका सांग आं केस जाल तें जेवण ओके सो यात्रा व्हिडिओ बंद करा का सो यारा तें थिंग बेडरूमान न्हिदोल आसतलें तें न्हिद्यात म्हणटा तें न्हिदोल आसतलें आमगे शूज काटेन बसून शूज शूज इंग दोताले दीदी दीदी कितें हाडमर तुका चोय ओपन कर हे ओपन कर हे ओपन त्यान कलर केल गो शो केल तें दाखय दीदीन अलिया आय लव यू सिस्टर हे हाड म्हाका ज्यूस हाडा आनी एक टॉबलर हाडा कोण हाडल्या दादा सो अनायरान आयज कॉम्पिटिशना पार्ट गेल्लो न्हू रे हय सो अनायरा आतां तूं मुंडा करतलें ओके तेन्ना कितको पार्टिसिपेट केलें तें Okay, 1, 2, 3. Good morning, my dear teachers and my friends. Today, I'm going to say a beautiful story. The title of my story is The Ugly Tree. Once upon a time, in a large forest, there were many different trees, such as mango, oak, teak, banyan, and neem trees. Among them, there was one tree which had a crooked trunk. It looked very ugly compared to the other trees. The other trees used to tease him. You are an ugly tree. Oh no, you are such an ugly tree. The poor tree was so sad and always thought that, oh God, why did you make me so ugly? Why am I not beautiful like the other trees? One day, a woodcutter came to the forest and he saw the ugly tree and said, this tree has no use for me.
I will cut down the other straight trees. He cut down the other straight trees except the crooked tree. On seeing this, the crooked tree said, "Thank God, my ugliness has saved my life." We should never blame God for our troubles. The moral of the story is never blame God. God has a reason for everything. Thank you and have a nice day. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಳು ಮರೆ Oi. ಸೊ ಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಟ್ ತುका कित्यानो Not स्वतः met. ओके लेट्स होप फॉर द बेस्ट So friends, it's माझ्यासारखी लाईक झालेली चोय आहे की सारखी रुचिकेशी जेवणायचं सो किती हात सांगत तुका ही अंडा करी एक करी किंग फिश फ्राय ना रे किंग फिश फ्राय आणि चेरी सांग आणि ज्यूस फ्रॉम मेल्को कूल हिम मँगो ज्यूस सो आता मी जे दाडान केला जेवण बरं दाडा मी केलं रे वय दाडान केला जेवण सो फर्स्ट अंडा करी घालचं आहे ना आणि चेरी सावनी आणि म्हाका लायक जाता चेरी सावनी अंडा करी आणि चेरी साव बरी हा दाडा आता स्पायसी हा करी ना किंग फिश फ्राय ट्राय करूया जायत दिसान किंग फिश फ्राय चल 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 बेस्ट सांग चेता मैं तुमच्या दाडा बेस्ट केलते हैं थँक यू चेता ओके बाय बाय हाय फ्रेंड्स आता क्लास आयले आणि म्हाका न्हू हें ओपन करपाक जाय आनी तुमकां दाखोवपाकूच जाय न्ही दिस इज LOL सरप्रायज एग एक पाटाय घेयलोले म्हाका एक कार होल्डर डॉल लेट्स ओपन it's like Kinder Joy but different edition. This it's like Easter egg. Time for reveal. 1, 2, 3 किती मेळ म्हाका my god किती मेळा look at this बाक हे मेळा एक डॉल अशें हे मेळा म्हाका आनी हे लायक हे अशें कॅन्डी टॅबलेट्स अशें कॅन्डी आहे सो आयज हांव शाउट आवट दितलें अलिफा रॉड्रिगीस एस्टेफानिया लोपिस मोनिका आंटाव आलिंडा हिलारियो and Ophelia Dias. Thank you तुमकां सगळ्यांक तुम आमगे व्हिडिओचे बरोबर कमेंट्स करताय म्हूण थँक यू फॉर मोटिवेटिंग अस आनी इतलें म्हूण आतां हांव व्लॉग एंड करता मेळची तुमकां नेक्स्ट व्लॉगां अंटील देन मोगासू आनी विसरो नाकाय आमगे चॅनल सबस्क्राईब कराय बाय वी लव यू